जीएमसीत कोरोना आयसोलेशन वॉर्डात मरण आयले ती बायल कोरोनाक लागून न्ही. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो ठोस दावो. आयतारा फांतोडेर 68 वर्सांचे बायल दुयेंतीक आयसोलेशन वॉर्डांत मरण आयलें. तिका फुगासांव जातालें. कांय लक्षणां दिसलीं म्हूण खंय तिका खासा वॉर्डांत दवरिल्ली. तिचें सॅम्पल पुण्यांत धाडलां. तिका कोरोनान मरण आयिल्लें ना म्हूण विश्वजीत ठाम. की सकाळी एक बोवाळ जाल्लो की एक बायल आशिल्ली जांकां जी सोंपली आनी दे आर सस्पेक्टेड नेगेटिव्ह रियलिटी अबाउट इट. ती नेगेटिव्ह आसा. तिचो रिपोर्ट आणि मुख्यमंत्री आयज त्यांच्या ब्रिफिंगांतल्यान सगळ्या गोष्टीचेर विस्तारान चर्चा करतले. हे दोन पेशंट बाकीचे जे पॉझिटिव्ह आयिल्ले आसा ते पेशंट एकटो चिंबेलचो आहा, तो एसडीएच आशिल्लो आणि एक गोवा मेडिकल कॉलेजान पेशंट आशिल्लो. ते दोन्ही पेशंट जे पॉझिटिव्ह आयले यांचे ट्रॅकिंग चल्ला की कोणा कडेन तेंचो संपर्क आयलो म्हणजे त्या लोकांक आमी क्वॉरंटायन फेसिलिटीजान आमी एक अरेंजमेंट करून क्वॉरंटायन करतले 14 दिसा खातीर. दुसरी गोष्ट जी आहा की आयज कोविड हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आसपाचें म्हणून आयज केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेले आसा आनी डायरेक्शन दिल्लें आसा प्रत्येक राज्याक. ते तुमचे कडेन प्रत्येक राज्यान डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दवरपाची गरज आहा आनी मुख्यमंत्री त्या तरेचे निर्णय बी घेतलेले आसा आनी हेल्थ डिपार्टमेंट त्या तरेन पावलां उखलपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आसा. इन एडिशन आमकां व्हेंटिलेटराची जी गरज आहा, व्हेंटिलेटर एडिशनल ऑर्डर आमी प्लेस ऑलरेडी आयज नाल्यार फाल्यां पर्यंत जातले. ह्याच तरेन आमी जे कितें गरज पडटा ह्या दुयेंसाक ह्या कोरोना व्हायरसा खातीर आनी कप करपाक जे पावलां घेवंक जाय सरकार करीत आयिल्लें. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी आयज ऑनलायन आहा आनी आमी स्कायपच्या माध्यमांतल्यान उलयता. तुमी पळयला की टॅक्नॉलॉजीचो कसो उपयोग करपाचो. आयज ह्या टॅक्नॉलॉजीचो वेगळे तरेन उपयोग करून आयज लोकांक सुविधा दारार आनी प्रजेक दारार मेडिकल केअर अँड मेडिकल कन्सल्टेशन पावंक जाय म्हणून आमी क्लिनीक हेल्थ केअर बँगलोर बेस्ड कंपनी जेंचे लायनअप इज ऑफ नियरली 200 डॉक्टर्स, टॉप डॉक्टर्स, तो आमी तेंचे कडेन टायअप केल्ले आसा. NS 6366 449060 ह्या नंबर तुम्ही जर टायप केल्यार आनी तुम्ही जर डायल केल्यार तर एक वेगळे तरेचो आमी सेवा केल्या विच विल बी अवेलेबल टुडे इन इंग्लिश, टुडे इन हिंदी. सो बेसिकली इट इज लाइक दिस. मुझे बेसिकली मुझे एक ब्रेथलेस फील कर रहा था, इसलिए मुझे एक डॉक्टर के पास कंसल्टेशन करना है. कंसल्टेशन के लिए फिर आपको आपका मोबाइल नंबर बता सकते हैं सर? 9822588626 9822588626 आपका नाम सर? विश्वजीत राणे. राणे RANE. विश्वजीत राणे. ओके. क्या प्रॉब्लम है, जान सकती हूं? मुझे जरा ब्रेथलेस हो रहा था 2 दिन से. जी सर, अभी आपने कंसल्टेशन किया था ना सर? अभी डॉक्टर से अभी आपको कॉल आएगा सर 5-10 मिनट के अंदर. ठीक है. तो 2 दिन से आपको प्रॉब्लम है ना? हाँ बराबर. मैंने ऑलरेडी डॉक्टर के पास आपका कंसल्टेशन अरेंज करवा दिया है. तो आपको 5 या 10 मिनट के अंदर कॉल आ जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है सर, धन्यवाद. Basically this is a facility which we have started. It will be available in Konkani, it will be available in English आणि आमच्या हिंदीन बी अवेलेबल असतले. म्हणजे गोयचे आमकां हेजो खर्च कमीत कमी आमकां बरो एक आमच्या मित्रान आमकां हे सँक्शन करून दिला. म्हणजे एक CSR च्या माध्यमांतल्यान आमकां खर्च मिनिमम हे सर्व्हिस चलोवपाक एक 10 लाख रुपया म्हयन्याक एक खर्च आसतलो. पण आमकां सरकाराक कसलेच 1 रुपया मोडपाची गरज ना. ते डायरेक्टली ते स्पॉन्सर आमकां केल्ले आसा गोंयची जनते खातीर. आनी हे सर्व्हिस जे आमच्या घरान बसून आयजची परिस्थिती पळयल्यार मनीस काय सादेपणान डॉक्टर वचूं शकना कन्सल्टेशना खातीर. म्हणून तेका आमी हो क्लिनीक हेल्थ केअर ह्या माध्यमांतल्यान आतां पळयात ते बँगलोर आमी फोन केलो आतां थंयच्यान डॉक्टराचो ऑलरेडी फोन येवपाक लागलो. म्हणजे ते अपॉइंटमेंट फिक्स करून ते कन्सल्टेशन फिक्स करता विथ द डॉक्टर. And this is a new way and new way of thinking in today's time of coronavirus. I was talking to a doctor. तो डॉक्टर म्हाका म्हणपाक लागलो एक भायलो विदेशी जो फॉरेन आमचो इंडियन बेस्ड अब्रॉड
की आमचो पूर्णपणे विचार जे मेडिकल सायन्स बद्दल ते कोरोना व्हायरस नंतर बदलतले आनी आमी गोंया राज्यात वेगळ्या तरेन पावलां आमी घेता जे खंय आमी टेलिमेडिसिन चालू केला विथ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, टेलिकन्सल्टेशन आमी चालू केल्ले आसा, चॅट बॉट चालू केल्ले आसा आनी हेजे भायर ह्या तरेची फेसिलिटी आनी इवन टेस्ट युअर सेल्फ covid.goa.in आमी जे ऍप स्टोरार अवेलेबल आहा ह्याच तरेन आमी गोंयचे जनतेक आनी प्रजेक दारार ही कन्सल्टेशनची सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आमी आयजच्यान चालू करता. परवाच्यान फुल चालू जातले. एक लास्ट म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय बिफोर यू गो, की जेन्ना आतां पेशंट जेन्ना मेळपाक लागल्यात तेन्ना तांच्या संपर्काक जे लोक आयल्यात तांचो क्वॉरंटायन जावपाचो आंकडो वाडपाक लागला. आर वी प्रिपेर्ड टू क्वॉरंटायन मोर अँड मोर पीपल होम एज वेल एज फॅसिलिटी? We have taken a decision that we have already taken in the epidemic, as per Epidemic Act 1897, the powers vested in that act where the Secretary Health is the nodal officer. We have already requisitioned Victor Apollo Hospital. We have already taken Ginger Hospital in Madgaon, Ginger Hotel in Madgaon and Nanotel Hotel in Madgaon as quarantine centers. If required, we will take the Healthway and Manipal Hospital and North. Based on the requirement, we will requisition this hospital, but based on the requirement. बेश्टे म्हणून आमी घेवचे ना. आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजची फेसिलिटी बी आहा. त्याच बरोबर आमी ESI हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मुख्यमंत्रीन अनाउन्स केला ते हॉस्पिटल तेजो वापर करतले. प्लस आमी फन हॉटेल कदंबा प्लॅटोचेर ते आमी रिक्विजिशन करपाक ऑर्डर दिल्ले आसा. गोवा इंटरनॅशनल सेंटर रिक्विजिशन करपाक ऑर्डर दिल्ले आसा फॉर क्वॉरंटायन फेसिलिटी आनी जिंजर हॉटेल जे पाटवा ते ऑलरेडी रिक्विजिशन केल्ले आसा. जे कितें हॉटेलां 3 स्टार 4 स्टार ते जितकी जाय तितकी आमी क्वॉरंटायन खातीर आमी घेतले. जे हॉस्पिटलांची गरज पडटा गोवा आमच्या हॉस्पिटलां सोडून त्यो हॉस्पिटलांची बी रिक्विजिशन ते कायद्या प्रमाणे रिक्विजिशन करून आमी घेतले विथ देअर फूल स्टाफ टू हेल्प अस फायट दिस कोरोना व्हायरस बॅटल. दिस इज द सेम प्रोसिजर फॉलोड इन Delhi, in Mumbai, in Bangalore, and we are in constant touch with the Union Health Ministry. And I think the Chief Minister has taken a very good decision in declaring the ESI hospital COVID hospital, and that's a decision which has been held by the central government, and central government has given a direction to every state to have a dedicated COVID hospital with all the facilities with ventilators and everything. So basically, I mean, Goa Rajyan je kite karta, we are one step ahead in terms of technology innovation. Now what we need to do is provide the right type of care to the people, have sufficient quarantine facilities, so जेवणाचे आणि इतर काही गोष्टीची त्रास जावचे ना. आमचे दोन्ही नॉर्थ अँड साऊथ कलेक्टर हेचेर लक्ष दवरून आहा. आणि मुख्यमंत्री रोज अपडेट दिता. मुख्यमंत्री रोज एक वेगळे तरेन मार्गदर्शन करपाचो त्यांचो प्रयत्न आसता प्रत्येक गोष्ट एनालायज करून म्हणजे आयजची स्थिती कितें आहा ती. आनी ह्या तरेचे आमी इनोव्हेशन करून प्रजेच्या दारार ह्या तरेची टेलिकन्सल्टेशनची फेसिलिटी व्हरपाचो. आनी गोंया राज्यान आमची तयारी आसा. गोंयचे जनतेन चिंता करू नये. आमी प्रत्येक पावल आमी फुकून घेता. म्हणजे we are analyzing every step that we are taking, and we are trying to improve ourselves and the strategies that are deployed.